वतीन आणि आमच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसच्या वतीन हांव सगळ्यांक तुमकां येवकार करता. आणि आज आमी हांगासर आमचे जी आयर्न लेडी आसा श्रीमती इंदिरा गांधी, जी आमची प्रायम मिनिस्टर आसली, तांची डेथ एनिवर्सरी मेमोरायज करपा खातीर आयिल्ले आसा. तशेंच आमचे आयर्न मॅन ऑफ इंडिया आमचे सरदार वल्लभभाई पटेल, जे आमचे फर्स्ट वायस प्रायम मिनिस्टर आसले, आमचे होम मिनिस्टर आसले, तांची बर्थ एनिवर्सरी मनोवपाक आयिल्ले आसा. आमच्या वांगडा हांगासर आमचे सालिगांव ब्लॉक काँग्रेसचे सेक्रेटरी अमोल धारवाडकर, मागीर आमचे NSUIचे प्रेसिडेंट नौशाद, मागीर सिद्धेश नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसचे सेक्रेटरी, मागीर आमचे रोमा नॉर्थ डिस्ट्रिक्टचे वायस प्रेसिडेंट, आमचे नाटेकर वायस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी, तशेंच आमचे फिरोज खान नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसचे सेक्रेटरी, मांद्रेकर चंदन मांद्रेकर वायस प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी, नॉर्थ डिस्ट्रिक्टचे वायस प्रेसिडेंट विरेन शिरोडकर, आणि आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्टचे प्रेसिडेंट विजय विके, मिडिया इंचार्ज मनोहर पंडितर जी, आणि आमचे सगळ्यांचे फेवरेट आणि आमचे पयलीचे हृदय सम्राट म्हणूं येता आमचे भाई रमाकांत खलपजी, जे आमचे युनियन मिनिस्टर आसले, आमचे लॉ मिनिस्टर, तांकां सगळ्यांक हांव येवकार करता. आनी आमचे मिडिया तुमकांय सगळ्यांक येवकार. हांव मागता आमचे नौशादा कडेन तांणी उपस्थित सगळे लिडर आमचे आणि मिडिया फ्रेंड्स, आयज आमी आमची आयर्न लेडी, द ओन्ली प्रायम मिनिस्टर, वुमन प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीजीची आयज डेथ एनिवर्सरी, आणि आमचो आयर्न मॅन द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे बर्थ एनिवर्सरी जावन आसा. आनी तुमी पळयत जाल्यार हांव गोंया खातीर आमची पार्टी, काँग्रेस पार्टी, आनी स्पेशली इंदिरा गांधी आनी जवाहरलाल नेहरू कितें केलां सांगता. The only opinion poll which was done in the country was in the state of Goa. आणि जवाहरलाल नेहरू जो प्रायम मिनिस्टर आसलो त्याने पार्लमेंटात सुद्दां सांगलेलें की गोवाची जी कल्चर आहा, गोवाची जी एक्टिविटी आहा, दिस इज युनीक कल्चर आनी दीस शूड बी प्रिजर्व. आनी मागीर तो भायर पडलो, आनी तेजे मागीर इंदिरा गांधीची प्रायम मिनिस्टर जाली. ताणें सुद्दां एक एमेंडमेंट, स्पेशल एमेंडमेंट केलो कॉन्स्टिट्युशनान, आनी ओपिनियन पोल घडोवन हाडलो. आनी ताचे खातीर आमचो गोंय जो आसा एक सेपरेट स्टेट आहा, नाल्यार आमी एक डिस्ट्रिक्ट आसपाचें इन द महाराष्ट्रा स्टेट, आनी आमचो फक्त एक डिस्ट्रिक्ट आनी एक आमकां फक्त एक कलेक्टर मेळपाचो. आनी ऑल्सो द इंदिरा गांधीजी मेड अ व्हेरी नायस डिसिजन ऑफ गिवींग अ प्लॅटफॉर्म फॉर द स्टुडंट्स. इन 1971 शी फॉर्म NSUI, नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडिया. ताणें पयलें की स्टुडंट एक्टिविजम वाडला म्हणून देशात. प्री इंडिपेंडन्स सुद्दां पयलीं स्टुडंट एक्टिविजम ग्रूप आसले, पयलीं यूथ काँग्रेस म्हणून आसले आनी काँग्रेसीक स्टुडंट सेल म्हणून आसले. तर प्री इंडिपेंडन्स पळोवन मागीर पोस्ट इंडिपेंडन्स सुद्दां वेस्ट बेंगॉलान आनी केरळान ते स्टुडंट एक्टिविजम खूब वाडलेलो अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट फॉर द स्टुडंट्स रायट. तो हे पळोवन तेणें वेस्ट बेंगॉल छात्र परिशद म्हणून आसली आनी केरळा स्टुडंट्स युनियन म्हणून आसली. ताका दोगांय मर्ज करून NSUI म्हणून घडोवन हाडलो 1971 9 एप्रिला. आनी NSUI एक प्लॅटफॉर्म स्टुडंट्साक दिलो. अख्खे देशभरचे स्टुडंट्स वांगडा येवन ह्यो ऑर्गनायझेशन जो आहा तो घडोवन हाडलो डिफरंट जातीचे, विदावट एनी पॉलिटिकल बॅकग्रावंड. एक स्टुडंट्साक प्लॅटफॉर्म गावलो बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधीजीज विजन, लॉंग विजन. आयज आमकां एक प्लॅटफॉर्म गावता टू रेज द वॉयस अगेन्स्ट द स्टुडंट. सो आमी इंदिरा गांधीचे आभारी आहा की ताचे खातीर आमकां एक स्टुडंट मुवमेंट गावलो आनी एक प्लॅटफॉर्म गावलो. थँक्यू. आयज हांगा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट आनी होस्टेड बाय सालिगांव ब्लॉक काँग्रेस आयज आमचे आदली प्रायम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधीजी
जी डेथ एनिवर्सरी आणि आमचे आदले होम मिनिस्टर श्री वल्लभभाई पटेल यांची बर्थ एनिवर्सरी हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे आदले केंद्रीय मंत्री श्री रमाकांत कदम भाई आमचे, तशेंच मिडिया चेअरमॅन मनोज खंयशीकर, व्हायस प्रेसिडेंट दुर्गास नाटेकर, हांगाचे म्हाजे डिस्ट्रिक्टचे व्हायस प्रेसिडेंट विरेन शिरोडकर, चंदन मोंडेकर, रोमा फेर्नांडीस, मागीर म्हाजे नॉर्थ गोवाचे डिस्ट्रिक्टचे जनरल सेक्रेटरी फिरोज खान, नॉर्थ गोवाचे ट्रेजरर सिद्धेश, मागीर आमचे NSUIचे स्टेट इंचार्ज नौशाद चौधरी, मागीर हांगाचे ब्लॉकचे आमचे प्रेसिडेंट सालिगांवचे अतुल नायक, तेचो आमचे सेक्रेटरी अमोल नरवाडकर, मागीर आमचे गोवेकर बाब, आनी बाकीचे मागीर सगळे आमचे आनी मिडिया. पयले सुवातेर आमकां प्रावड दिसता, कारण अशे जे देशाचे लिडर आहा त्या पार्टीचे आमी एक कार्यकर्ते, आनी अशे जे पार्टीचे लिडर आहा जेणी देश घडयला, जेणी आमकां इंडिपेंडंट दिला, अख्ख्या देशाक आनी जगाक हेंचो अभिमान आसा. हे अशे आयज आयर्न लेडी आनी आयर्न मॅन आमी म्हणटा, तांकां आयज तेंचे जे गूण आसात ते आमी आयज आमच्या कार्यकर्त्याच्या भितून आमच्या हितून हाडपाची गरज आसा. एक 1% सुद्दां तेंचे गूण आमी घेतले आनी आयज जर आमी सोसायटीक आनी आमच्या दिले जाल्यार खरीच तांकां श्रद्धांजली जातली. आनी आयज आमी खरेंच गोंयाक तेची गरज आसा. जशें आमी म्हटलें की गोंयची आयडेंटिटी खंय तरी वयता, खंय तरी नश्ट जाता, गोंयची अस्तित्व खंय तरी नश्ट जाता, ती आमी प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा. त्या खातीर लोकांनी सांगलां, लोकांनी पयला बाकीच्या पार्टीचो सरकार आनी लोकांनी परत काँग्रेसचो सरकार, तेन्ना लोकांनी जे लोक आहात गोंयकार जावं बाकीचे, तेंनी चिंतलां की काँग्रेस शिवाय पर्याय ना. त्या खातीर म्हाका की प्रत्येक कार्यकर्त्यान की आमकां आयज गरज आसा आमच्या गोंयची अस्तित्वार हाडपाची, जेणी आमकां ओपिनियन पोल दिलो, जेणी आमची खरें गोंयाचेर राखून दवरले, तांकां आमी जर सारकी श्रद्धांजली दितली जाल्यार आमी आयज हे जे आनीक येता ते 60 दीस उरल्या इलेक्शनाचे, ते आमी गोंयकाराची आयडियोलॉजी गोंयकारपण वापरपाची गरज आसा. तेन्ना सगळ्यांक मागता की सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हे 60 दीस आसा ते उरल्या ते आमी ह्या गोंयकारा खातीर ह्या आमच्या रावचे, तेन्ना खरीच आमची श्रद्धांजली हांकां मेळटली अशें आमी देव बरें करूं. जय माजी कायदा मंत्री श्री भाई कदम, नॉर्थ गोवाचे अध्यक्ष श्री BJP मीडिया चेअरमॅन मिस्टर खंयशीकर आणि हांगा जमलेले सगळे इतर पदाधिकारी. आज आम्ही महान अशा 2 व्यक्तींचे, एकाची बर्थ एनिवर्सरी आणि दुसऱ्याची डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपा खातीर हांगा जमलेले आसा. पहिली डेथ एनिवर्सरी आमच्या मिसेस इंदिरा गांधी, जिला आयर्न लेडी म्हणतात, जी भारताची पहिली वुमन प्रायम मिनिस्टर जाऊन गेली, ती अशा महान व्यक्तीचे जे करून तिचा खून जालो, तिच्या बॉडीगार्डान तिचा खून केल्लो आसा पंजाबच्या लोकांक, त्या व्यक्तीचे स्मरण करपा खातीर, ताका श्रद्धांजली अर्पण करपा खातीर हांगा जमलेले आसा. 1983 काळ घेयात जेन्ना ते खलिस्तान म्हणजे पंजाबीच्यांनी ह्या जाल्ले, त्या वेळेस जो इश्यू तयार जालो त्या इश्यू खातीर आनी रॉंग इम्प्रेशन, रॉंग मॅसेज सगळे कडेन स्प्रेड जालो म्हणून इंदिरा गांधी तिच्याच घरान काम करतल्या लोकांनी मारली. आमी जर पयलें पळोवन घेवचें आसलें, भारताची पहिली लेडी प्रायम मिनिस्टर कोण जाल्ली असेल तर इंदिरा गांधी. तुका खबर आहा BJP सांगता महिला खातीर हें करता तें करता, तांकां शक्य आसलें सुषमा स्वराजा प्रायम मिनिस्टर करपा खातीर, जेचे हो आमचो
मोदी येवच्या आधी ती पावर म्हणजे ती फोकसान आसली हो तेन्ना गुजरातचो सीएम असलो तरी ती भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष किंवा सगळे गोष्टी फॉलो करीत आडवाणीची जी परिस्थिती आता जाल्या तशीच तिची करून उडयली महिलांक जर ती खरें असले BJP लोक महिलाच्या उद्धारा खातीर जर काम करते असले तर तिका संधी दितले असले पण ती संधी दिली ना याचो अर्थ कितें ते महिला विरुद्ध BJP दाखयतात बरें आहा म्हणून आमी पण विरुद्ध आसा हे स्ट्रांग मतान सांगपाक हांव कसो ध्यान ना इंदिरा गांधी आसली भारताचो आमचो विकास जाला आतां म्हाज्या पयल्या स्पिकरान सांगलें की ओपिनियन पोल जाला जी आज पर्यंत भारतांत किंवा जगारी खंयसर ओपिनियन पोल हो येवंक ना फक्त गोंयच्या लोकांक तिणें ओपिनियन पोल दिले तूं सिलेक्ट तुमकां जाय ते प्रांत तुमचें राजकारण कशें करप हें सिलेक्ट करपाची संदी तिणें लोक भारतीय गोवा लोकांक दिले त्या खातीर आमी गोंयच्या लोकांनी तेजे कितकेय हे मानले उपकार मानले ते कमीच आसतले मागीर तिथं जेन्ना हे जालें हत्या जाली तेन्ना 1984 तुमी जाणा 400 वयर आमचे येयले खासदार येयले निवडून आनी मागीर लेट राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर जालो दुसरी गोश्ट हांकां घेतले आमचे सरदार वल्लभभाई पटेल जे आज व्हडले तेजे नांवांनी मोठे व्हडलो पुतळो बांदला 2,500 कोटी रुपया खर्च करून पण त्यांच्या मनान तो ना फक्त दाखोवपा खातीर तो गुजरातचो असल्या कारणान दाखोव आनी मोदी हो गुजरातचो असल्या कारणान दाखोवन कितें आमी काँग्रेसची हे करता तेच्या विरुद्ध गुजरातचो आसून सुद्दां महात्मा गांधीचे तेच आसतात जवाहरलाल नेहरूचे ते आसतात तांकां मानपाकूच तयार ना लिडर हे डुप्लिकेट करता डुप्लिकेट करपाची तांची ती चालूच आसा आनी भारतीय राज्य जे आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें तें स्वातंत्र्य कायम उरोवपा खातीर आमकां हेज्या फुडें जो येतलो काळ ताका खूब खटपट करची पडटली कित्याक आतां जी तांकां मेजॉरिटी आहा त्या मेजॉरिटी प्रायम मिनिस्टर कितेंय करूं शकता फाल्यां इनडायरेक्टली फाटल्या दारांसून तो डेमोक्रेसी सुद्दां हाडूंक शकता अशे तरेची तेंची चालू आहा वृत्ती हे जर सगळें करपा खातीर आतां जाय तर येता ते इलेक्शनाक BJPचे सांगल्या त्या प्रमाण आमच्या काँग्रेस पार्टीक हाडूंकूच जाय गोंयांत आनी गोंयचो जो राजकारण किंवा सगळे जे धंदे ओस्यात पडले आहात ते मार्गार हाडटलो एकूच उपाय म्हणजे काँग्रेसचें सरकार हांगा हाडून आमी काँग्रेस ही बळकट करूंक जाय आजचे क्षणे तुमी आयल्यात म्हाका उलोवपाची 2 उतरां उलोवपाक तुमी संदी दिल्यात तुमी आयकून घेतल्या हांव तुमचे सगळ्यांचे उपकार मानता नॉर्थ गोवा काँग्रेस कमिटीचे उपकार मानता आनी म्हाजे 2 शब्द नमस्कार हांव जमलेल्यांक सगळ्यांक नमस्कार करता मनीस जल्मता मनीस मरता जो मनीस जल्मता ताका सगळेच याद करिना जो मरता ताकाय सगळे याद करिना असल्याच मनशाचे आमी याद करता जावं तो मरणाचो दीस जावं जल्माचो दीस जावं आमी अशा मनशाचे दीस याद करता ताका आर्गां ओंपता ताका नमन करता आनी ताचो आदर्श घेवन मुखार वयता ज्या मनशान समाजा खातीर देशा खातीर आनी मनीस घडोवपा खातीर जें योगदान दिलें आसा तसल्याच मनशांक आमी आर्गां ओंपतात तसल्याच मनशांक आमी उदास करतात आयज ह्या 2 महान व्यक्तित्वांची आमी हांगा आर्गां ओंपता आसतना उगडास करता आसतना आमी सगळे गोंयकारांनी तेंचो आदर्श घेवपाक जाय की तेंच्यांनी जो वावर सुरू केल्लो तेंच्यांनी जें योगदान आमच्या गांवा खातीर आमच्या गोंया खातीर आनी आमच्या देशा खातीर दिलां त्या योगदानाचे आमी अभ्यास करपाक जाय आनी तेंची जी शिकवण आसली तेंचे जे देणे आसले ते आमी घेवन आमी समाजा खातीर कितें करतले आमी दुसऱ्या मनशा खातीर कितें करतले आमी आमच्या देशा खातीर कितें करतले हे विचार करप आनी ते आत्मसात करप आनी ते समाजाक दिवप चड गरजेचें फक्त आमी दीस मनयले एका दिसा पुरते दीस मनयले आनी घरा गेले अशें जावंक जायना तर दर दिसा असल्या थोर विचारवंतांचे असल्या थोर महान व्यक्तींचे जे आदर्श आसात जी तत्वां आसात तेंची जी आयडियोलॉजी आसा ती आमी आत्मसात करपाक जाय आनी समाजा खातीर तेचो उपयोग करपाक जाय मनीसपण हे समाजा खातीर गोंया खातीर आनी देशा खातीर आमी वापरूंक जाय
इंदिरा गांधी जावं सरदार वल्लभभाई पटेल जावं तांकां आमी आयन लेडी आयन पुरुश म्हणटात. तर तांकां म्हणटा आसतना आमी सुद्दां आमच्या आंगान सुद्दां ते गूण आसा हे सोदून काडपाची गरज आसा. दर मनीस हो तेच्या आंगाक जी शक्त आसा ती शक्त भायर येवपाक जाय. ताका स्वताक तो आत्मविश्वास आसपाक जाय की म्हाजे कडेन सुद्दां कितें तरी शक्ती आसा. आयज इलेक्शन येवपाचें आसा. सो दर मतदारा कडेन एक मत आसा, एक मत, आनी हें मत म्हणटा पळय तें खूब वजनाचें आसा, खूब मौल्यवान आसा. आनी त्या शक्तीचो वापर आमी आमचो गांव घडोवप, आमचें गोंय घडोवप आनी आमचो देश घडोवपाक तेचो वापर करपाक जाय. पयशे खूब जाण दितले, आश्वासनां खूब जाण दितले, पण तें आमचें एक मत, ज्या मताक वालोर आसा, व्हॅल्यू आसा, किंमत आसा, फुडार घडोवपाची ताकद आसा, तें मत गोंयच्या लोकांनी विचारपूर्वक करून तें मत आपणाचो व्हॅल्यू हो दिवचो आनी आमचो आपणाचो गांव, आपणाचें गोंय आनी आपणाचो देश घडोवचो. इतलेंच हांव हेच्या खिणाक मागतां, सगळ्या जनतेक मागतां की जे सरकार सत्य सर्वत्र आनी सर्वांगीण विकासाची भाशा करता, जे सरकार स्वयंपूर्ण गोंय आनी स्वयंपूर्ण युवाची भाशा करता, तांकां हांव इतलेंच सांगात की तुमी ही जे नवे नवे शब्दावलींचो प्रयोग करतात त्यो सोडून दियात आनी आमच्या गांवांत रावपी, शहरांनी रावपी, आमच्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी रावपी जे आमचे महिला वर्ग आसा, जे आमचे जाणटेले आसा, जे आमचे कलाकार आसा, जे आमचे इतर समाज घडोवपी लोक आसा, तांकां तुमी जे रीण आसा ते रीण पयलीं फारीक करात आनी मागीर स्वयंपूर्ण गोंय आनी स्वयंपूर्ण युवा करात. रोजगाराच्यो संदी आमच्या तरणाट्यांक उपलब्ध करा आनी मागीर लोकांक फटोवपाचें काम करा. लोकांक परतून एकदां एक उलो मारता, फटोवन घेवं नाकात. तुमचें मत हें व्हडा मोलाचें मत जावन आसा. हें मत ह्या फावटी विचारपूर्वक दियात आनी 10 वर्सां जे गोंयाचें निसांतण जाल्लें आसा तें जर परतून हाडटले जाल्यार गोंयकारांनी एक ठाम निश्चय करचो पडटलो आनी आपणाची एक मत दिवन परतून एकदां आमचें गोंय गोंयकारा खातीर आनी तुमच्या सगळ्या खातीर आमी हें घडोवचें पडटलें. देव बरें जावं. I request Bhai Ramakant Kalapji to say a few words. सर, शिवाजी महाराजांचे निर्वाण झाल्यानंतर एका संतान रामदास स्वामी यांच्या पुतळ्याकडे सामाजिक एक पत्र लिहिलं. ते फक्त 2 ओळी सांगतात. शिवरायाचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, 2च गोष्टी वेगळ्या आहेत. आणि ते कश्यो ह्या दोन्ही नेत्यांक लागू पडटात हाका आमच्या विचार. शिवाजी आज सुद्दां आमी खंय पुतळो पळयलो शिवाजीचो, त्याच्या हातांत ती तलवार पळयली, गळ्याक बसली, ताचे मनात एक स्फूर्ती येता की आमी स्वराज्यासाठी, हे देशासाठी आमी झगडूंक जाय आनी हो देश आमी राखपाक जाय. तशेंच इंदिरा गांधीचें स्मरण जाले नंतर, पटेलांचें स्मरण जाले नंतर ह्या देशा संदर्भातली आमच्या काळजांतल्यान मनांतल्यान एक प्रकारची एक भावना निर्माण जाता की ह्या देशाचे आमी नागरीक आसात, आमी पूत आसात, आमी भुरगीं आसात ह्या देशाची. आणि हो देश सांबाळण्या खातीर ह्या लोकांनी जे कार्य केले त्याच्या स्वरूपाचे कार्य आमी करूं. हो खरो कडेन वयतलो एकंदर मंत्र आसा. सरदार पटेलांनी केलें कितें? भारताच्या स्वातंत्र्या वेळार हिंदू मुसलमान हो प्रश्न उबो जालो आनी पार्टिशन करचें हो निर्णय जालो. त्या सगळ्या विशयांक हांव अभ्यास करना. परंतु त्या वेळार जेन्ना ब्रिटीश वचपाक लागले भारतांतल्यान, त्या वेळार तांणी केलें अशें की भारतांतले जे राजे रजवाडे म्हणून त्या काळार जे राज्य चलताले तांकां ताणें मुभा दिली. तुमकां जाय तें करा. एक तर तुम्ही भारतात राहा, पाकिस्तानात चलात, नाजाल्यार तुमचें राष्ट्र वेगळें म्हणून तुम्ही डिक्लेअर करा. हो विशय अजून परत पण व्हडले चर्चे गेले, पण लक्षात दवरप ते जर साध्य जाल्लें त्या वेळार तर सावंतवाडीचो राजा राजा जावपाक बसले वेगवेगळे राष्ट्र बसले.
कोल्हापूरचो राजा तो आनी एक कोण जावपाचो, साताऱ्याचो तिसरो जावपाचो, सांगलीचो चौथो जावपाचो आणि कितलेशे जवळ जवळ 500-550 राजे असे ल्हान ल्हान त्या काळातली संस्थानां. ही संस्थानां ल्हान ल्हान मोठी राज्या नेशन्स राष्ट्र म्हणून उभी जाल्ली. इमॅजिन या भारताची परिस्थिती असते. तर अशा वेळार हल्ली हांवें त्यांचे त्या काळातले भारताचे होम सेक्रेटरी होम मिनिस्टर म्हणून काम करतालेच, पण होम सेक्रेटरी मेनन म्हणून आणि ह्या इंटिग्रेशन ऑफ इंडिया म्हणून ताणें बूक दिलें. ह्या पुस्तकान ताणें केरळ पासून काश्मीर पर्यंत कशी चर्चा केली आणि त्या चर्चेतल्यान एक संघ भारत कसो घडोवन हाडलो पळय तें चित्रण केलें. कोण कसो केन्ना मार काश्मीर बद्दल आज लोक खूब उलयतात. हाणें चूक केली, ताणें चूक केली, जवाहरलाल नेहरू दोश दिता. परंतु त्या जवाहरलालजी आणि पटेलांनी ज्या वेळार ते आक्रमण जालें 1947 पाकिस्तानांतल्या सैन्याचे आणि त्या ट्रायबल सगळे, आणि आता त्या राजा कडेन त्या वेळच्या महाराजा कडेन दुसरो पर्याय नासलो. आता खंय धांवतलो, सांबाळटलो कसो? हरिसिंग, राजा हरिसिंग. त्या वेळार ताका सांगलें सायन दीस इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन, भारतांत विलीन जाता म्हणून सही कर. नाजाल्यार तो वेगळें राष्ट्र दवरलो. ताणें सही केली. तो सही करी पण 4 दीस गेले भितर. ह्या 4 दिसां भितर ती बऱ्याचशा गोष्टी घडल्यो. बरोचसो काही भाग आमचो काश्मीरचो भाग पाक ऑक्युपायड काश्मीर म्हणून जाता. पण काश्मीर आमी आतां म्हणटा वेगळं आमचें म्हणटा. कोणामुळे जालें? नेहरूमुळे झाले, पटेलामुळे झाले, त्यावेळेच्या काँग्रेसच्या नेत्यामुळे ते घडले. त्यांनी ठाम भूमिका घेतली. हैदराबाद किती केले? पोलीस कारवाई कशी पडली? कारण तो निजाम त्या वेळार ब्रिटिशांनी ताका जाय ते कर म्हणून ताका मुभा दिल्ली. ते थंय जर वेगळें आता हैदराबादचें राज्य जर जाल्लें, हें जर राष्ट्र जर जाल्लें तर कितें जातलें? चारय वटेन भारत आनी मदीं एक वेगळें राज्य, एक वेगळें राष्ट्र. म्हणजे भारताचे कितले कुडके जातले तुम्ही विचारता. हे जेन्ना संवर्धन घडोवन हाडलें ती आमी वळख दवरपाक जाय. आनी तेच्या फाटल्यान ह्या सगळ्याच्या फाटल्यान प्रेरणा कोणाची? प्रेरणा महात्मा गांधीची आसा, जवाहरलाल नेहरूंची आसा, त्यावेळेच्या काँग्रेस अखंड अशा काँग्रेस पक्षाची आसा. दुर्दैव अशें की एक भारताचो एक भाग वेगळ्या राष्ट्र केला. फुडें कितें जातलें तें सांगूंक शकना. आनी त्या नंतर ज्या वेळार पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी सत्तेर पावली त्या वेळाची परिस्थिती कितें जाली? खलिस्तान त्या वाटेक केलो, चायनाचे वॉर, दुसरे बाजून पाकिस्तानची हल्लेखोरी, या सगळ्या प्रकारात तोंड देण्यासाठी जे शक्ती लागतात, मनाचे जे खंबीर असे व्यक्तिमत्व लागतात, जे धैर्य लागतात, साधे कधी गोष्ट नाही. शिखांच्या गोल्डन मंदिरात सैन्य धाडप ही सगळ्यात साधी गोष्ट नाही. पण ते धारिष्ट पत्करले, देशासाठी तिने पत्करले आणि सैन्य एकदा झाले म्हणतो भिनरवाले आणि पंजाब आमच्याकडे सगळे. आणि त्या बाजू दुसरे कितें तर ईस्ट पाकिस्तान म्हणा, जो बांगलादेश आसा हो ईस्ट पाकिस्तान वेगळे त्याच पाकिस्तानचो भाग. ते थंयच्यान सगळ्यांक आमचे विरोधक जे आसात भारताचे तांकां सगळ्या प्रकारची मदत ते दितात. काश्मीरान घुसखोरी करतात, सैन्य धाडटात. अशा परिस्थितीत जोवर त्या पाकिस्तानचे 2 भाग जायना तोपर्यंत हे बरी पडचे ना भारतीय लोकांक. हें जाणून, हें भविष्य जाणून ताणें त्या वेळची परिस्थिती लक्षात घ्या. इंटरनॅशनल कमिटी वॉज अगेन्स्ट इंदिरा गांधी. अमेरिकेन आपले फ्लीट धाडले बे ऑफ बेंगॉलाक. तूं 5 दवर भितर तुका दाखयता अशी धमकी दिली. कितें जालें? हीं घातली. चायना वयल्यान दिवंक शकतालो, ताका केअर दिली. पयलीं जगभर भोंवडी ती तांकां सांगलें पळय हे पाकिस्तान कितें तरी आमकां वागयता, सो यू सपोर्ट अस. सपोर्ट दिवपाक कोण काय. आनी वॉट हॅपन वॉज फायनली 15-16 दिसांच्या युद्धा नंतर बांगलादेश निर्माण जालो. आज बांगलादेश आमच्या बरोबर मित्र देश निर्माण जालो. अजून चल्ला. काल तेंच्या हिंदूंचे पुजा जाताली, खंय कितें तरी वचून गंध करपाचो प्रयत्न केलो.
त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगले की आम्ही बिलीव्ह इन सेक्युलरिझम. हे पळय कोण करतात हे देश विरोधी शक्ती असतात. तर ते सगळं तिने केलं म्हणून शेवटी तिका आपला जीव दिवचो पडलो. तशीच फुडली गोष्ट राजीव गांधीची आसा. ज्या वेळार तामीळ टायगर्स ज्या वेळार भारतांत अराजक निर्माण करपाक लागले, त्या तामीळ टार्गेटनी आपले एक राष्ट्र तयार तामीळ इलम म्हणून ताणें तेव्हा डिक्लेअर. आणि वॉट वॉज द इलम त्या वेळार? तर तामीळचो श्रीलंकेचो तामीळ भाग, नॉट एंटायर तामीळ, भारतांतलो तामीळ भाग आणि दर्यान पळय काही भेटा आसा ही धरून एक वेगळें राष्ट्र ही संकल्पना त्या वेळार तामीळ इलम त्या लोकांनी मांडली. आणि राजीव गांधी त्यात परंपरेत निर्माण जावन आणि ते वळखले. हे जर तामीळ इलम तालीम टायगर ते फक्त भारताकडे द्रविड लोकांकडे त्यांचा संपर्क आसा, तामिळनाडूत त्यांचे सगळे सोयरे सगळे आसा म्हणून जर उगी लावले जाल्यार भारताचा आणखी खूप केलं होतं. तिने सैन्य धाडले परिणाम असो की कारण पुढे काय मागणी ही आपल्या देशाची सगळी परंपरा. आणि म्हणून इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू, पटेल, महात्मा गांधी ही आमची परंपरा जी आसा कालांतरान म्हाका अशें दिसता की ज्या प्रमाणे आमी राम कृष्ण वगैरे देव आज मानतात, दुर्गा माता मानतात, त्या प्रकारचं स्टेटस ह्या व्यक्तिमत्वाक देश दितलो, जग दितलो. तशा प्रकारचा मान तांकां मेळटलो. पण ताका 500 वर्सां वचपाक जाय. त्या तोपर्यंत त्या सगळ्या इतिहासाची जशी उजळणी जातली तशी तशी त्याने केलेल्या महान कार्याची जाणीव व्यक्ती करतील लोकां मनांतली. आणि काँग्रेसवाले आणि काँग्रेस पक्षाला आम्ही काम करतले आम्ही भाग्यवान की या दैदिप्यमान अशा इतिहासाचे आम्ही वारसदार आसा. तो वारसा हक्क आमकां मेळ्ळा. त्या वारसा हक्काची आम्ही जर चीज करतले तर सेक्युलरिझम सगळो देश सार्वभौम आसा हें तत्व. देशात जे आमचे नागरीक आसात सर्व धर्मीय लोक जे आसात ते सगळे लोक विविध जातींनी विभागलेले लोक, प्राणामनात रावणारे लोक हे सगळे मिळून आम्ही भारत भूमीची लेकरां आसात. ही भावना ज्या वेळार काळजार उरतली त्या वेळार आमकां फोडपाक आनी